हालेलुया. थँक यू जीसस. ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत तुज्या उतरां पासत तुजी उतरां साशनाच्या जिविताची जांकां ती सजमतान जी तेच्या वांगडा चलतात ती संपूर्णकायेन विजयी आसा. ती संपूर्णकायेन विजयी आसा. सदांच मतीन धरात, ज्या वेळार तिची उतरां तुमचे भितर आसतात न्हू त्या वेळार तुमी विजयी आसात. तुमी विजयी आसात. हांवें कालूय तुमकां सांगलां, तिची उतरां म्हटल्यार आनीक दुसरें कांयच ना. तिची उतरां म्हटल्यार आमचो जेजू क्रिस्त देव. ज्या वेळार आमी तेची उतरां आयकता आनी आमी तेच्या उतरां प्रमाणे चलता, आमी तेका आमच्या काळजान जागो दिता. प्रेज द लॉर्ड. आमी तेका आमच्या काळजान जागो दिता. प्रेज द लॉर्ड. त्याक वाखणुया, थँक्यू म्हणात. ह्या दिसा पासत सोबीत दीस यो. परतून एक दीस आमच्या जिवितान ऍड जाला. परतून एक नवो सकाळ, नवी दनपार, नवी सांज, नवी रात आमकां देवान दिल्या. पळयात बाबा, कितलो देव बरो. दर एक दिसा तो एक तुमकां नवी रात दिता, नवी दनपार दिता, नवी सांज दिता, नवी सकाळ दिता. दर एक दिसा पळयात बाबा, त्या देवाचे जितली आमी स्तुती करतले न्हू तितली उणी आहा बाबा. प्रेज द लॉर्ड. जितली तिची स्तुती करतले तितली उणी आसा. पळयात, त्या देवा सांगाताक रावल्यार आमकां संपूर्णकायेन विजय आसा. संपूर्णकायेन विजय आसा. सदांच मोठीन धरात, त्या देवा सांगाताक आमी रावता न्हू आमकां विजय आसा. आमकां विजय आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमकां विजय आहा. कित्याक तिची उतरांच म्हटल्यार तो जावन आसा. ज्या वेळार आमी तिची उतरां आयकता, तेका आमचे भितर घेता आनी आमच्या जिवितान विजय 100% आसा. आमेन. सो त्या वेळार देवा वाखणुया. Lebrama sakante leclantro buhantriste eseketra mantro sto clentra mashakante che la reketa ezentro mashakente la clora maste clere busso condere clasta esto stantle meketro mosho contara mana clantra maste ala candire 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 lavadandare se landare se clantra masoko. Hallelujah. Hallelujah. देवाचे उतर कितें म्हणटा, कोण विचित्र भाशेन उलयता. जशें आतां हांव उलयता, तो मनशा लागीं उलयना पण देवा लागीं उलयता. 1 कोरिंथकरांत चॅप्टर 14 वर्स 2. पयली कोरिंथकरांचें पत्र 14वो अफेसर 2 म्हटल्यार ज्या वेळार आमी अन्य भाशेन उलयता ना ती भास आमी देवा लागीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ती भास मनशांक सजमना पण देवाक सजमता. आमेन. पळय, आजचे जे देवाचे उतर आसा ते तुमी घेयात. किरीच भाशेन आजचे देवाचे उतर जावन आसा रेव्हेलेशन चॅप्टर 2 वर्स 7 म्हटल्यार प्रकाशणेचो 2 अवेसर आनी 7वी ओळ. आनी सोबीत गायन आमकां हें देवाचें उतर सजमता. प्रेज द लॉर्ड. सोबीत गायन आमकां हें देवाचें उतर मेवता. प्रेज द लॉर्ड. आनी तें देवाचें उतर अशा भाशेन आसा. कान आसात ताणें आयकुचें. कितें म्हणटा देवाचें उतर? कान आसात ताणें आयकुचें. आत्मो पवित्र सभेक कितें सांगता तें आयकुचें. सो आमी पयले सजमन घेवया. कान आसात ताणें अशें कित्याक म्हणटा जुवांव? कित्याक आमी जायते पावटी पळयलां जाल्यार जर आमी मॅथ्यू चॅप्टरान पळयता, लूक चॅप्टरान पळयता, मार्क चॅप्टरान पळयता, जर जेजू क्रिस्त असो म्हणटना आमकां दिश्टी पडटा, कोणाक कान आसात ताणें आयकुचें. सगळ्यांक कान आसात. सगळ्यांक कान आसात. मागीर जेजू असो कित्याक म्हणटा? कितें तर कान आसात ताणें आयकुचें. कान आसात ताणें आयकुचें. कान आसात ताणें आयकुचें. पळयात बाबा, खूब गरजेचें आसा बाबा. कान आसात ताणें आयकुचें. कित्याक आयज जायत्या जाणांचे न्हू 99% जाणांचे कान आसात पूण एक कान आसता ते कुडीचे आनी जेजू क्रिस्त उलयता ते आत्म्याचे कान. प्रेज द लॉर्ड.
ह्या कानान तुजो आवाज आयकूंक येता, आत्म्याच्या कानान तुजें काळीज उक्तें जाता. आमेन. सो देवाचें उतर कितें म्हणटा, कान आसात ताणें आयकोचें. म्हटल्यार हांवें जायतीं जाणां आसात आयकतात, कान आसात आयकतात, पूण आत्म्यान भितर वचना. आनी जेजू क्रिस्त तेंच सांगूंक पळयता, तुमचे कान उक्ते करात. ते कान तुमचे कुडीचे कान न्हू, पूण आत्म्याचे कान. ज्या वेळार तुमी आत्म्याचे कान उक्ते करतल्यात ना, त्या वेळार काळजाची दारां उक्ती जातली. आमेन. काळजाची दारां पळय, देव उलयता त्या वेळार कितें तरी थंय सांगता. कान आसात ताणें आयकोचें, कान आसात ताणें आयकोचें. कान आसात ताणें आयकोचें. उपरांत कितें म्हणटा, आत्मो पवित्र सभेक कितें सांगता तें आयकोचें. आत्मो पवित्र सभा कोण जावन आमी, हांव, तूं, पवित्र सभे कितें सांगता तें आयकोचें. कोण सांगता? आत्मो, पवित्र आत्मो कितें सांगता तें आयकता. प्रेज द लॉर्ड. कितें सांगता. सो बाकी जुवां उलयना, तर आत्मो पवित्र सभे सांगता उलयता. कितें म्हणटा आत्मो, कितें म्हणटा पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो अशा भाशेन म्हणटा, जैत व्हरताल्यांक देवाच्या वैकुंठान जिविताचें झाड आसा, ताचें फळ खावंक हांव हक दितलो. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा, जैत व्हरताल्यांक देवाच्या वैकुंठान जिविताचें झाड आसा, ताचें फळ खावंक हांव हक दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय कितें सांगता देवाचें उतर. कितें सांगता, जैत व्हरताल्यांक देवाच्या वैकुंठान. म्हटल्यार कितें. हालेलुया. म्हटल्यार कितें, खंयसून जैत. प्रेज द लॉर्ड. खंयसून जैत. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसारांत जैत व्हरताल्यांक, ह्या संवसारांत जैत व्हरताल्यांक कितें म्हणटा, देवाच्या वैकुंठान जिविताचें झाड आसा. आमेन. सो पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा तें, देवाच्या वैकुंठान जिविताचें झाड आसा. सो आमी ह्या जिविताच्या झाडा विशीं जर पळयता जाल्यार सेम झाड आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान दिश्टी पडटा. ज्या वेळार आमी दुसरो अवेसर पळयता, थंय देवान जायते भाशेची झाडां लायल्यान आनी तेतूनसून 2 इम्पोर्टंट झाडां आसलीं. तें म्हटल्यार बरें आनी वायटाचें गिन्यान करून दितलें झाड, गूड एंड इवील, आनी दुसरें झाड आसलें जिविताचें झाड. पवित्र पुस्तक सांगता, तुमकां सगळ्या झाडाची फळां खावंक जाता, सगळ्या झाडाचे तुमकां जी कितें फळां आसात ती तुमकां खावंक जाता, तांकां शिवूंक जाता, पूण एका झाडाक तुमकां शिवूंक जायना आनी तेचें फळ तुमकां खावंक जायना. हेचो अर्थ कितें. हेचो अर्थ ह्यो जावन आसलो की जिविताच्या झाडाचें फळ खावंक देवान आदाम आनी एवीक अधिकार दिल्लो अधिकार. आतां ते जिविताचें झाड म्हटल्यार कितें, ज्या झाडाचें फळ खाल्ल्या उपरांत तेंचे भितर केन्नाच मरण नासलें. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार आयज आदामाची जर आमी एज पळयता जाल्यार 930 इयर्स जर आसा जाल्यार हें कॅल्क्युलेशन केन्ना पासून घातलां, ज्या वेळार आदामान फळ खाल्लें आनी तांकां बरें आनी वायट सजमोंक लागलें आनी तेंचे भितर मरण आयलें, तेचे उपरांत हें कॅल्क्युलेशन पडलां. 930 वर्सां. पूण तेच्या आदीं कितें, तेच्या आदीं आदामाचें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत कॅल्क्युलेट जावंक ना, कित्याक तें सद्दां काळचें साशणीक जिवीत आसलें. आमेन. तांकां मरण नासलें. मरण नासलें म्हटल्यार तांकां कॅल्क्युलेशन करूंकूच जायना. आदाम कितलीं वर्सां, सजमाता हांव कितें सांगता तें, म्हटल्यार तें सदां काळ ती जिवी आसली, सदां काळ ती जिवी आसली. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या वेळार मरण आयलें त्या वेळार कॅल्क्युलेशन आयलें. प्रेज द लॉर्ड. सजमन घ्या, मरण आयलें त्या वेळार कॅल्क्युलेशन आयलें. प्रेज द लॉर्ड. पळया आतां जें झाड फळ खाल्ल्यार ती सदां काळ जिवीत आसतली, पूण त्या झाडाचें फळ खाल्ल्यार तांकां बरें आनी वायट सजमोंक जातलें आनी तेंचे भितर मरण येतलें. सो तेंच्यांनी कितें केलें, तें फळ खाल्लें जें वायट, गूड एंड इवील म्हटल्यार बरें आनी सैतानाचें जें फळ आसलें तें खाल्लें आनी तेंचे भितर मरण आयलें.
ज्या वेळार तेंचे भितर मरण आयलें त्या वेळार देवान तेंचे श्राप घातलो. देवान सांगलें तुमकां तिगांकूय सोरपाकूय श्राप पडलो. तो ताका सांगलें तूं जितको टायम ह्या संवसारान आसाय तितको टायम तूं माती खायत वयतलें, पोटान चलत वयतलें. दुसरें श्राप पडलो एवीक, कित्याक तर तेणी ताका पातकान नाडलें म्हणून ती ज्या वेळार भुरगो प्रस्तुत जातली त्या वेळार तुका व्हडली पिडा जातली. प्रेज द लॉर्ड. आनी तिसरें आदामाक सांगलें तूं जिवीतभर कश्ट करतलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेचे उपरांत जर आमी पळयता जाल्यार चॅप्टर 3 थंय आमकां अशें म्हणटा त्या वेळार देवान म्हटलें अशा भाशेन आदाम आनी एवा परतून जिविताच्या झाडाचें फळ खातली आनी ती सदांकाळ जिवी रावतली. हें देखून हांव तांकां एदेन बागेंतल्यान भायर काडटलो. प्रेज द लॉर्ड. क्लियर म्हटलं हांव तांकां एदेन बागेनसून भायर काडटलो. ज्या वेळार एदेन बागेनसून भायर काडलें त्या वेळार थंय अशे भाशेन बरयलां त्या झाडाचें फळ खावनी नाका म्हणून देवान उज्याची चकती केली आनी तेचे सायडीक केरुबीन दवरले. प्रेज द लॉर्ड. एंजलांका दवरलें. सो आतां तांकां त्या झाडाचें फळ खावंक अधिकार नासलो कित्याक उज्याची चकती आसली. समजून घ्या. सो तेचे उपरांत तेंचे भितर तें झाड केन्नाच फळ खावंक ना तेणी. देखून फळ खावंक ना म्हणून आदाम मेलो, एवा मेली, कायन मेलो, हाबेल मेलो आनी जायती तेंची जी जनरेशन आसा ती मरत गेली. खंयचोच मनीस ह्या संवसारान येयल्या उपरांत मरण आयलें. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या वेळार जेजू क्रिस्त येयलो तेणी मरणाचेर विजय मेळयलो आनी जिवीत मेळयलें. आतां तुका मरण जरी आसलें शारिरीक पूण आत्मीक मरण ना, कित्याक आत्मीक मरणाचेर जेजून आपलो अधिकार चलयलो. आमेन. सो आतां आमी जडे कुडीन मरता मनशां तरी आमकां कांय फरक पडना कित्याक आत्म्यान आमी सदांकाळ जिवी आसतले. जसो देवान आपल्या एकल्याच पुताक जमनीसून वयर उबारलो, एमकोणानसून परतून उबारलो आनी आयज तो पापाच्या उजव्या हाताक आसा. पवित्र पुस्तक अशा भाशेन म्हणटा जो कोण तेच्या सांगाताक आसा, जो कोण तेची उतरां आयकता, जो कोण तेच्या सांगाताक चलता तो पासून सदांकाळ जिवो आसतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो आतां ह्या संवसारांतल्या झाडाचे अधिकार जेजून मेळून दिलो तोच आतां झाडा विशीं बाप म्हणटा, देवाचो आत्मा म्हणटा. जैत व्हरतल्यांक देवाच्या वैकुंठान म्हटल्यार देवाच्या वैकुंठान जिविताचें झाड आसा. आमेन. बायबल सांगता देवाच्या वैकुंठान जिविताचें झाड आसा आनी ताचें फळ खावंक हांव हक दितलो. प्रेज द लॉर्ड. ताचें फळ खावंक हांव हक दितलो. आमेन. सो म्हाका आनी तुका त्या झाडाचें फळ खावंक हक आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका आनी तुका त्या झाडाचें फळ खावंक हक आसा. सो आयज आमी जर जैत व्हरता आमच्या कुडीचेर, आमच्या तारणेचेर, आमच्या हर एका आमच्या जिविताचेर जर तुमी जैत व्हरता आमकां दिसता अरे ह्या संवसारान ह्या टायमार आमी एन्जॉय करूंक जाय, आमी मुवी पळोवंक जाय, आमी मोबायलार खेळोंक जाय, आमी आनीक कितें करूंक जाय. पूण तरी पूण हें सगळें तुज्या हातीन आसा, सगळें तुज्या लागीं आसा पूण तूं चूज करताय ना म्हाका पयलें देवाचें उतर आयकोंक जाय. आनी हें जर तूं चूज करताय हेका म्हणटात सैताना वयर जैत व्हरणे. म्हणून कितें म्हणटा जैत व्हरताल्यांक देवाच्या जैत कोणें वाडला? जैत जेजू क्रिस्तान येयला, विजय जेजू क्रिस्तान मेळ्ळा. सो जेजू क्रिस्त आमचे भितर आसा जाल्यार आमी जैतिवंत आसा. जैत व्हरताल्यांक देवाच्या वैकुंठांत म्हटल्यार तुमी जर तुमचे सगळे संवयींक कपाट करतात आनी जैत व्हरतात तर पवित्र पुस्तक म्हणटा जैत व्हरताल्यांक देवाच्या वैकुंठांत